आतंकवादी गट हमासाचो मुखेली इस्माईल हनियाक इराणात मरण. इराणात नव्या राष्ट्रपतीच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक गेल्ले कडेन इस्रायलाच्या हल्ल्यांत मरण. पर्यबाट वेर्णा मोठे झाड मुळासकट रस्त्यार कोसळ्ळे. येरादारीक आडखळ. फायर ब्रिगेडीचे जवान घडणूक सुवातेर रस्तो मेकळो करपाक काम सुरू. बारा जाण उजगांवच्या सरकारी मुळावे शाळेत भरले उदक. मोठ्या पावसात शाळेचे छप्पर लीक जावन उदक क्लासींनी. फोंड्या जुना बाजार मुळावे शाळेची हेडमिस्ट्रेस ट्रान्सफर. भुरग्यांची तिसरे दिसाय शाळेक दाणी. हेडमिस्ट्रेस म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. पालकांची दिशाभूल. एक्टिव्हिस्टांचे आरोप फट. पणजी स्मार्ट सिटीचे कामाचे फोटो हायकोर्टात. शारभर रस्त्यार फोंडकुला. सरकार म्हणटा देमायज उटंगराचो परिणाम. पावस कमी जातानाच दुरुस्ती. जाप दिवंक मागलो वेळ. म्हादय अभयारण्य व्याघ्र वाठार करपावेल्यान सरकारा आड अवमान याचिका. सरकारान लोकांक सेटल करूंक हायकोर्टा कडेन मागली मुजत वाडोवन. मुजत 24 जुलयाक सोंपल्या. गोंय सरकार हिंटरलँड टुरिझम वाडचे म्हूण करता काम. हिंटरलँड टुरिझम पॉलिसी तयार करपाचें काम चल्लां. आमदार शेटयेन विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्र्याची जाप. सरकारान केंद्राकडे उलोवप करून नीट परीक्षा रद्द करची. सीईटी वरवीं मेडिकलाच्या भुरग्यांक ऍडमिशनां दिवची. विरोधी आमदारांची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा बोर्डा सयत नीट सारकिल्ल्या परीक्षेची तयारी करपाक सरकाराचो यत्न. आज ऑरेंज अलर्ट. 4 ऑगस्ट मेरेन गोंयात येलो अलर्ट. आता मेरेन गोंयात 116 इंच पावस. सरासरी परस 50% मायज. केरळच्या वायनाडात मरणाचो आंकडो वाढलो. 170 वयर नागरीक सोंपले. कितलेशेच जखमी. 200 वयर बेपत्ता. घरमंत्री अमित शहा म्हणटा केरळाक पयलीच दिल्ली शिटकावणी. गोंयात कसिनो ब्रॉडबँड धरून वेगवेगळ्या 738 कोटींची स्कॅमा म्हणून विजय उलयलो. गोंय ब्रॉडबँड नेटवर्काच्या कामात 182 कोटीचे स्कॅम. पर्यटन मंत्री म्हणटा घोटाळ्याचे आरोप चुकीचे. विजय आरोपांचेर ठाम. गोंयच्या शिमेलागसार महाराष्ट्राच्या कळणे गावात दिसलो रानवटी हत्ती. कवाथे मोडून उडयल्ल्याचो गांवच्या लोकांचो दावो. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपा विशींचो निर्णय सरकारान 15 दिसां भितर शेतकऱ्यांक दिवचो म्हूण शेतकऱ्यांची मागणी. 15 दिसां भितर उतर मेळना जाल्यार कायदेशीर पावलां उखलतले म्हूण शिटकावणी. फामाद टुरिस्ट डेस्टिनेशन लेह लडाखाचे तापमान वाडले. पावले 35°C. फ्लायट्स डिले आनी रद्द. एअरक्राफ्ट इंजिन फेल जावपाची शक्यताय. टोमाटा आणि कांद्याचे वाडटे दर नियंत्रणात दवरूंक केंद्र सरकारान मार्केटिंग फेडरेशना वरवीं माफक दरान टोमाटा विक्री केली सुरू. कांद्याचो स्टॉक वाडयलो. पंजाबात जम्मू जोधपूर एक्सप्रेस ट्रेन थांबयली. बॉम्ब आसा म्हणून कोणे म्हायती दिल्ली म्हणून ट्रेन थांबयली. सोद चालू. वंदे भारतात नॉनव्हेज जेवण दिले म्हणून जाणट्या पॅसेंजरान रेल्वे कर्मचाऱ्याचेर वाजयले. कर्मचाऱ्याची माफी मागची. लोक तापलो. मेडिकल इन्शुरन्सावयली 18% GST काडून उडोवची. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक विनवणी. पॅरिस ऑलिम्पिक्सात भारताक दुसरे पदक. मनू आणि सर्वजोताचे जोडयेन 10 मीटर एअर पिस्तूल नेमबाजीत जोडले काशा पदक. मनूचो 2 पदकां जोडपाचो विक्रम. शेअर मार्केटात पॉझिटिव्हिटी. निफ्टी 24,940 वयर ट्रेड. चडशे इंडेक्स पॉझिटिव्ह ट्रेड.